नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। काँग्रेस पक्षान गोयच्या लोकसभा उमेदवारांची नावां केली जाहीर। उत्तर गोयच्यान रमाकांत खलप जाल्यार दक्षिण गोंयांत विर्यातो फर्नांडीसाक उमेदवारी जाहीर। दोनूय कडेन काँग्रेसीचेच उमेदवार येतले वेचून प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान उक्तायलो विश्वास। आदली मंत्री एलिनान केलो काँग्रेसीन प्रवेश। म्हादय कोळसो प्रदूषण, एसटी रिझर्वेशन तशेंच गोंयकारांच्या प्रस्नांक फोडटले वाचा, म्हणटात लोकसभा उमेदवार रमाकांत खलप आनी विर्यातो फर्नांडीस। तिकेट मेळोवंक नाशिल्ल्यान नाराज, पूण दुख्खी ना सांगता काँग्रेस फुडारी फ्रांसीस साळवी। काँग्रेसीचे उमेदवार आमचे खातीर ना महत्वाचे सांगता मुख्यमंत्री। भाजपाचेच उमेदवार येतले जिखून 400 पाराचोय दिलो नारो। लोकसभेचे दोनूय जागे जिखतले व्हडा मताधिक्यान। भाजपाचो गोंय प्रभारी आशिष सुदान उक्तायलो विश्वास। आता खबरो विस्तारांत। काँग्रेसीन शेनवारा गोयच्या लोकसभा उमेदवाराची नावां जाहीर केल्यात। उत्तर गोयचे उमेदवार म्हूण रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोयचे उमेदवार म्हूण कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांची उमेदवारी जाहीर करपी वळेरी काँग्रेसीन जाहीर केला। काँग्रेस लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवार जाहीर करतली काय ना ही उमळशीक मतदारांमदी सुरू असतानाच निमणी काँग्रेसीन गोयच्या लोकसभा उमेदवारांची नावां शेनवारा जाहीर केल्यात। उत्तर गोयचे उमेदवार म्हण ॲडव्होकेट रमाकांत खलप जाल्यार दक्षिण गोयचे उमेदवार म्हण कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांकां काँग्रेस पक्षान उमेदवारी दिल्या। फाटल्या कांय दिसां सावन काँग्रेस उमेदवारीच्या लिस्टान गोयचे नांव केन्ना येतले काय ही चर्चा राजकीय मळार सुरू आशिल्ली, मात आता ह्या चर्चेक पूर्णविराम लागला। ज्या दिसाची काँग्रेस आणि सगळे जे लोक आसा ते वाट पळयताले ते म्हटल्यार काँग्रेसीचो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट आणि नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट जो आसा तो अजून मेरेन डिक्लेअर जावंक नासलो। कितलीशीच लिस्टां जी आसा ती आयिल्ली, पूण आयज म्हणजे शेनवारा आतांच थोडोच वेळ जालो जे लिस्ट आसा ते जाहीर जाल्लेले आसा आनी तातूंत साऊथ गोवा कॅन्डिडेट आणि नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट जाहीर जाला काँग्रेसीचो। जाल्यार साऊथ गोवाचो जो कॅन्डिडेट आसा तो म्हटल्यार विर्यातो फर्नांडीस, कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस आणि नॉर्थ गोवा म्हणजे उत्तर गोंयाचो जो कॅन्डिडेट जाहीर जाला तो म्हटल्यार रमाकांत खलप जे आसा ते नॉर्थ गोवांतल्यान म्हणजे निवडणूक जी आसा ते लढतले। जाल्यार इतले दीस फाटले कितलेशेच दीस जाले काँग्रेसीचे आजुनूय लिस्ट कित्याक येवंक ना काय म्हणून सगळ्यांक प्रश्न पडटालो, पूण आयज म्हणजे शेनवारा हे जे लिस्ट आसा तातूंत नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा दोनूय कॅन्डिडेटांचे नाव जे आसा ते डिक्लेअर जाल्लेले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर। वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। उमेदवार जाहीर करपाक मातसो कळाव जाल्लो आसलो तरी उत्तर आनी दक्षिणेन काँग्रेसीचेच उमेदवार जिखतले असो विश्वास प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान उक्तायलो। दोनूय उमेदवारांक परबी दिल्या उपरांत पाटकार उलयतालो। तशेंच आदली आमदार आनी मंत्री आलिना साळडणान काँग्रेसीन प्रवेश केलो। गोयच्या हिता खातीर आमी रिव्होल्युशनरी गोवन्साक इंडिया आघाडेंत वांटेकार जावपाचें निमंत्रण दिल्लें, पूण तांणी तें न्हयकारलें। तांचे कृतींतल्यान आरजी ही भाजपाचीच बी टीम आशिल्ल्याचे दिसून येता असो आरोप अमित पाटकरान ह्या वेळार केलो। जाल्यार गिरीशेच्या कोतान भाजपाचे कार्यकर्ते हे कंत्राटी लेबर जाल्यात खंय? तुम्ही पयचे आरजीचो पयचो उल्लेख केलो, आमी आमचे काँग्रेस पक्षाचे सगळे लिडर आमचो एक प्रयत्न जालो की जसे आमी बाकीचे इंडिया आघाडी कडेन जेन्ना आमचो अलायन्स जालो, जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमी गोयच्या हिता पासत गोंयकाराच्या फ्युचरा खातीर आमी आरजीकूय अप्रोच केल्ले। हे ओपनली सांगता, आमी तांकां सांगले की आज ही लढाई आसा ती लढाई ह्या बीजेपीच्या सरकारा घरा धाडपाची लढाई आसा। आज आमचे गोयचे अस्तित्व जर सांबाळटलो, जर तर मुखार गोंयकाराचे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करतलो, कित्याक आज ज्या पद्दतीन बीजेपी जागो विकपाक लागला, जे नॅचरल कवर करपाक लागल्या,
थंय ह्या बीजेपीक घरा धाडपाक जाय. सो ते आमच्या प्रयत्नांत तांणी सांगलें की आमकां इंट्रस्ट ना, आमी आमचो प्रचार चालू. हें म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 15-20 दिसाची पयलींची खबर. एक बरो नामनेचो मनीसूय तातूंत भितर आशिल्लो इन दीस, बट दे हॅव रिफ्यूज. नाव वाय दे हॅव रिफ्यूज आय डोंट नो. तांणी एक्चुअली आमचे कडेन येवन एटलीस्ट संवाद तरी करपा आशिल्लो, उलोवप तरी करपा आशिल्लें. कितें आहा तें कांय ना. हाजे वयल्यान क्लियर जाता की तांकां बीजेपीक जिखोवन दिवपाक हे सगळे प्रयत्न चल्ला, हे षडयंत्र आणि हे आरची म्हणटा ते बीजेपीची बी टीम. साऊथ गोवाक तर असो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा जो एक दिसाचो पार्टीचो मेंबर. म्हणजे आयज बीजेपी पार्टीचे वर्कर जे आसात तांकां आयज रेस्पेक्ट उरलेलो ना. ते आयज लेबर कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यात. कारण खंयचो तरी कॅन्डिडेट येता, पयशे घेवन येता इंडस्ट्रियलिस्ट, आणि बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक तो पयशे दिवन तांकां काम करून घेतलो आनी इलेक्शन जातकर त्यांच्यान त्याचे काय संबंध ना. भाजपाची आदली मंत्री अलिना साल्डनान काँग्रेसीत प्रवेश केलो. भाजपाक सोडचिटी दिल्या उपरांत तिने आम आदमी पार्टीत प्रवेश केल्लो. काही दिसा पयलींच तिने आपल्या पदाचो राजीनामो दिल्लो. It was beautiful to be a part of the state of Goa. Tiny state, but a state that was an example to the other big states of the country. There was law and order, there was peace, and everybody could perform according to his or her talent. There was sincerity at every level. Start working, because I remember the good old days when Congress ruled Goa. There was friendship among all the communities. Okay? I remember my house in Mapsa. We were surrounded by little houses and big houses belonging to different families of different communities. But that did not make a difference. We could walk in and out of each other's houses as if they were our homes. And that is what I want Goa to be well known for, because that is what Goa is known for. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शेनवारा काँग्रेसीन जाहीर केल्ल्या लोकसभा उमेदवाराच्या वळेरेंत उत्तर गोंयच्यान ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयच्यान कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांची नांवां जाहीर केल्यात. म्हादय, एसटी रिजर्वेशन, कोळसो प्रदूषण तशेंच गोंयकारांचे हेर विशय संसदेत खरपणान मांडटले अशी प्रतिक्रिया ह्या दोनूय उमेदवारांनी दिल्या. 50 वर्सांच्या राजकीय कारकिर्दी उपरांत उत्तर गोंयांतल्यान लोकसभेची तिकीट मेळिल्ल्या खातीर ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हाणें खोस उक्तायला. सद्याचे सरकार पोकळ आस्वासनां दितात. गोंयकारांचे प्रश्न आसात तशेंच आसा. ते सुटावे करपाक आपूण काम करतलो अशें कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाणें म्हणलां. जनतेन गेली 50 वर्षां माझ्या राजकीय कारकिर्दीची यंदा 50 वर्षां पूर्ण जाली. फेब्रुवारी 1974 हांवें पयले फॉर्म भरलो उमेदवारीचो आमदारकीचो, आनी नंतरची सगळी वाटचाल इतिहास तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. यंदा 2024 ह्या 2024 सालांत म्हाका 50 वर्षां पूर्ण जाली. राजकीय जिवनाची म्हणजे 50 वर्षां पूर्ण जाली. आणि ह्या वेळार ह्या 50 वर्षां पूर्ण जात आसतना ती एक भेट म्हाका, एक तोहफा अशा स्वरूपान म्हाका ही उमेदवारी मेळ्ळा. आणि म्हणून हांव पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची मनपूर्वक आभार मानता. ताणें दिल्लो जो पाठिंबो जो आसा तो अत्यंत मोलाचो आसा. माझ्या हातांतल्यान परमेश्वरान आनी जनतेन ह्या आदी खूब काम करून घेतलां. आनी म्हाजी खात्री आसा जी फुडें वाटचाल जी म्हजी जातली आगामी जी 5 वर्सां लोकसभेत म्हाका मेळपाची आसा, त्या 5 वर्षांत गोंयचो आवाज, आय विल बी दी वॉयस ऑफ गोवा इन लोकसभा. देशान गोंयचें नांव आनी गोंयचो आवाज गाजतलो, तो गाजोवपाचें काम म्हजे कडेन घडटलें अशी म्हजी खात्री आसा. आज गोव्याचे प्रश्न आसात, म्हादय सारकी न्हंयचो प्रश्न आसा, देशव्यापी आमचे कडेन प्रश्न आसात. देश आमकां स्वतंत्र जो आसा देश तो बळकट करपाक जाय. सगळ्या जाती धर्मांस मदलें सामंजस्य आमकां कायम राखपाक जाय आनी दृढ करपाक जाय. आनी आंतरराष्ट्रीय लेवलचेर आमच्या देशाक आपली भुमिका मोठ्या ताकदीन पार पाडपाची आसा. त्या ठिकाणी हातभार लावपाचो काम रमाकांत खलप करतलो. आनी म्हाजी खात्री आसा की देशाच्या ही उत्क्रांती जी देशाची आसा, जो विकास आसा देशाचो, देशाची जी भावी वाटचाल आसा आनी ह्या देशांतल्या तरुणांची जी वाटचाल आसा, त्या सगळ्यांचो आवाज म्हणूनच रमाकांत खलप त्या ठिकाणी काम करतलो. निवड निश्चित आसा, हांव निवडून येतलो अशी म्हाजी खात्री आसा. कारण म्हाका ह्या सगळ्या लोकां कडल्यान आतां पर्यंत जो पाठिंबो मेळ्ळा, तसो प्रकारचो पाठिंबो ह्या आदी इतको मेळून जाल्यार ह्या वेळार म्हाका मेळ्ळा. गेली 20 वर्सां तुमी जाणा, डबल ट्रॅकिंग जावं, कोल जावं,
जो आमचो कोस्ट आशिल्लो तो कोस्ट काडून MPAक दिल्या. MPA कोण आदले MPT. आयज गोंयकारांक दर्यान वचपाक रायट ना, परमिशन घेवचें पडटा. आयज असले इश्यू आसा, दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करूंक सोदता. मार कोणाक पडटलो? टॅक्सीवाल्यांक, मोटरसायकल पायलट, जे शॅक्स आसा, धाकटे गाडे आसा, आपणाचे पोट चलयता. सरकार एम्प्लॉयमेंट दिना ते आपणाचे पोट चलयता, तांचेरूय खट पडलेली आसा. जे ST समाज आपणाचो हक मागता, आमी जाणा जावपाक जाय 6,000 पयलीं जेन्ना हिस्ट्री वाचची जर हे गोंय सांबाळून आनी घडोवन हाडपाक ST समाज आयज ते आपणाच्याच गांवांत आपणाचो हक मागता. तांचो आमी आवाज जातले. म्हादय आवय म्हणटा आमी, तिका डायवर्ट केल्ली आसा आनी हो सरकार फक्त आवय आवय म्हणटा आनी सगळें विकून दिल्लें आसा. आमी हो आवाज उखलतले आनी ही टिकेट जी दिल्या इट इज नॉट फॉर कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस. ही टिकेट ह्या सगळ्या लोकांक, एक गोंयकाराक जो गोंयची लढाई करता, ही तांकां टिकेट दिल्ली आसा. काँग्रेस हायकमांड एंड इंडिया अलायन्स हेज रेकॉग्नायज्ड की एक आवाज जो उलो मारलेलो आसा गोंयकारान, आम सादारण गोंयकारान, तांचो आवाज हो आमी पार्लमेंटान पावयतले. तिकेट मेळूंक नाशिल्ल्यान आपूण नाराज जाला पूण दुख्खी ना, फ्रांसीस सार्दीन सांगता. एकूय वेंचणूक जिखूंक नाशिल्ल्या मनशाक काँग्रेसीन उमेदवारी दिल्या. काँग्रेसीन आपल्यार विश्वास दाखयलो जाल्यार आपूण जिखून येता आशिल्लो अशें ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन गिरीश चोडणकरान दोनूय उमेदवारांक परबी भेटयल्या. He lost by 32,000. Yeah. So ते बसले. ती एक पाटी लोकांक उलयले, लोक म्हाका मेळून तरी कोट्टले, हांवें कितें करपाचें. But you are disappointed right now. Right now you are disappointed. I'm disappointed, not hurt, because I had my long tenure. Yeah. These people have not won once. I have won 10 times. Yeah. People have given me 10 times victory. So I'm kind of. Okay. तू म्हणटाशे तू असल्याचो जिखपाचे अशें चड आशिल्ले. या. तूं पर्यंत म्हाका देवाको बरी सावूत माग. एक म्हणजे पार्टीन डिसिजन घेतल्याक नॉर्थाक रमाकांत क्लब आनी सावथाक कॅप्टन विरियाटो तिकेट दिवपाची. ह्या निर्णयाचे आमी स्वागत करतात आनी दोगांकूय बेस्ट विशीस दिता. सद्याक गोंयांक सगळें जें वातावरण आसा तें BJPचे विरुद्ध आसा आनी म्हाका खात्री आसा ह्या निर्णयान गोंयांक आमी दोनूय सिटां जिखतले. सगळ्यांनी एक जावन काम करपाची गरज आसा. पक्षा कडेन तिकेट म्हणटा ती एकूच आसता आनी पक्षाक निर्णय घेता आसतना they have to consider all the factors, including social engineering, and various other factors are to be taken into consideration. So definitely party might have taken all factors into consideration while deciding both the candidatures. Delay, of course, there may be various reasons, but as compared to 2019 parliamentary elections where the tickets were given just 22 days before. Now today 1 month. We are just 1 month right for election. So still better, but we are late as compared to the BJP candidature, because BJP's candidature is candidate is moving both the constituencies. I'm sure with our party cadre who is working at the ground level, at the booth level, block level, we'll definitely cover up, and all of us will jointly work for both the candidates. काँग्रेसीचे उमेदवार कोण हे आमचे खातीर म्हत्वाचे नात. आमचो प्रचार नेटान चल्ला. दोनूय कडेन भाजपाचेच उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें उक्तायला. हे पळय, भारतीय जनता पार्टीचें काम जें आहा पळय न्हू, एक रावंड प्रचाराचो ऑलरेडी कंप्लीट जालो. नेटान प्रचार सुरू आहा. त्या ती कोण कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाले हें आमकां म्हत्वाचें ना. आमी आनीकूय नेटान काम करीत आसा. सो दॅट हांव आयच्या डेटीक डिक्लेअर जाल्या उपरांत सुद्दां म्हणटा आमी दोनूय सीट नॉर्थ आनी सावथ कशें सांगलां ते 1,60,000 ह्या मतांनी आमी जिखता. कारण लोक जे आहा पळय न्हू ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टीक मतां दिवपा खातीर तयार जाला. लोकसभेचे दोनूय जागे व्हडा मताधिक्यान जिखतले असो विश्वास भाजपाचो गोंय प्रभारी आशिष सूद हाणें उक्तायलो. भाजपाच्या स्थापणूक दिसा निमतान मुरगांवां आयोजीत केल्ले कार्यावळींत सूद उलयतालो. लोग एक कार्यकर्ता नहीं ढूंढ पाए जिसको वो टिकट दे पाए, तो गोवा में भी विमेन लेड डेवलपमेंट को हम आगे लेकर जा पाएंगे.
ये हमारा रचना है और हम दोनों सीट बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले। सर, आप पूरे गोवा में अभी अपने प्रचार के लिए घूम रहे हैं, आपको कैसा क्या फीलिंग दिख रहा है कि लोगों के बीच में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए झंडे बताते हैं कि पार्टी का कितना समर्थन है। आज गोवा के हर घर पर, लगभग हर घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और वो जनता के समर्थन से कर रहे हैं। हम किसी के घर पर झंडा अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। जनता आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपने प्यार को दिखाते हुए हमारे साथ आ रही है। हमारे एक एक बूथ पर, एक एक जगह पर हमारे कार्यकर्ता एक एक वोटर की माइक्रो मैनेजमेंट और प्लानिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से बड़े मार्जिन के साथ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ, अनप्रेसिडेंटेड मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी गोवा की दोनों सीट, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, जीतने वाली है। मूळ गोंयकार पूण अमेरिकेंत रावपी सोहीत वेर्णेकार हांच्या तळावले नावेलींतल्या घरांतल्यान 24 मार्चाक सुमार 45 लाखांचे भांगर चोरी केल्ले। मडगांव पुलिसांनी थंय वचून पळोवणी केली आनी चौकशी सुरू केली, पूण FIR नोंद करूंक नाशिल्ली। रोहीत आनी सोशल मिडियाचेर आपले दूख उक्तायले उपरांत निमाणे मडगांव पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केलो। 24 मार्चाक सोहीत आनी जेसिका सयत सगळे कुटुंब जेसिकाच्या उपचारा खातीर घरांतल्यान भायर सरिल्ले तेन्ना दनपारां सुमार 12 ती सांजवेळा 5 वरां मजगतीं आलमारींतल्यो भांगराच्यो वस्ती चोरून व्हेल्ल्यो। 25 मार्चाक वेर्णेकार्स इन अमेरिका ह्या इंस्टाग्राम हँडला वयल्यान एक व्हिडिओ रिलीज केल्लो। तातूंत ते व्हिडिओ रिलीज करप्यान म्हणिल्लें की आमच्या घराक जें घर तांचो बंगलो तळावली नावेली हांगा आसा थंय कोणे तरी येवन घर फोडून, जेन्ना ती नाशिल्ली तेन्ना घर फोडून घराची बंगल्याची काच फोडून भितर सरले आनी भांगर जें आशिल्लें तें चोरयेक गेलें म्हणून। आनी ताणें तशेंच ऑफिशियल मडगांव पुलीस स्टेशनार लेटरय केलें आनी मडगांव पुलिसांनी पयलीं हें प्रकरण रजिस्टर केलें ना, केस घेवन दवरिल्ली आनी आतां 12 दिसांनी काल मडगांव पुलिसांनी हें प्रकरण रजिस्टर केल्लें आसा। तातूंत भितर अशें म्हणलां की जवळ जवळ 45 लाखाचे भांगर चोरयेक गेल्ले आसा अशें म्हणून एक अननोन मनशाचेर मडगांव पुलिसांनी चोरयेची केस रजिस्टर केल्या। म्हणटकीर ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुमार करता। सुदीप तामणकर हाणें गोवा मायल्सा विरोधात लोक आयुक्ता कडेन कागाळ नोंद केल्ली, मात लोक आयुक्तान कसलीच कारवाय करूंक ना असो आरोप बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर हाणें केलो। लोक आयुक्त भ्रष्टाचार कमी करपा खातीर आसता, पूण हांगा भ्रष्टाचाराक वाव मेळटा अशें ताचें म्हणणें। देखून गोंय लोक आयुक्ताचो निशेध सुदीप तामणकर हाणें केलो। त्या संदर्भात आम्ही एक कंप्लेंट लोक आयुक्ता कडेन रजिस्टर केल्ली, फायल केल्ली कंप्लेंट 2 ऑफ 2021 2021 ती फायल केल्ली आनी त्या कंप्लेंटीचे 2-3 वर्सान आमी वेगवेगळे बेकायदेशीरपणा कितें पळय घडला, वाहतूक खात्यान केला किंवा निखिल देसायान त्या टायमाचे डायरेक्टर आनी GTDC MD म्हणून जे पळय निर्णय चुकीचे घेवन गोवा मायल्साक मदत केले, सगळ्यो गोष्टी आमी जवळ 12 मुद्दे तितून मांडलेले कंप्लेनी आनी लोक आयुक्ता कडेन चौकशीची आमी अपेक्षा करून ते दिल्ले। जेन्ना आर्ग्युमेंट आनी केस चलता तेन्ना प्रभावीपणान सगळे मुद्दे आनी प्रत्येक गोष्ट डॉक्युमेंट जो आहा ITAच्या अंतर्गत घेवन आमी तांकां दिल्लो। म्हणून दुर्दैवान 13 तारखेक त्या दिसा आमच्या उपस्थितीत नासतना सुद्दां गोवा लोक आयुक्तान जी ऑर्डर पास केल्या आनी इन्क्वायरी क्लोज केल्या ताचो आमी निशेध करता। खंय तरी लोक आयुक्ताक आमी परत पत्रय बरयलें की हे मुद्दे जे पळय आहा जे आमी मांडलेले तुमच्या मुखार ते अनुत्तरीत उरता क्लोज केल्यामुळे, तेन्ना ते खरेंच सारकें आहा काय आमी कंप्लेंट चुकीची घातले हे तरी क्लियर करपाक लागून परत हियरिंग दिवचे। मिडियाक आमी इनवायट करता सगळ्यांक आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांच्या प्रेझन्सान ते हियरिंग दिवचे, ते आमकां खंय तरी डिनाय केले। ताका लागून आमी लोक आयुक्त जो आहा हो भ्रष्टाचार कमी करपाक अपॉयंट केल्लो गोंय राज्य सरकारान, पूण हांगासर भ्रष्टाचाराकूच तर मोटिवेटेड तर केले वयता जाल्यार असल्या लोक आयुक्ताची फायदो कितें, लोकांक करप्शन फ्री गव्हर्मेंट दिवपाक आनी करप्शनाचे मुद्दे 900 गोष्टी घडल्या आनी करप्शन तर परत वाडत रावतले आनी लोक आयुक्त ताका सपोर्ट करप कांयच अर्थ ना, तेन्ना तांची अकालपट्टी करची ही आमी शेवटी मागणी करता। परवानगी घेनासतना कोमुंदाद जमनींतल्यान लायटीच्यो भुंयगत केबल घालपाचें काम हळदोणा कोमुंदादीच्या एटर्नीन आडयलें। वीज खात्यान परवानगी घेनासतना कोमुंदाद जमनींतल्यान लायटीचे केबल्स घालपाचें काम सुरू केल्लें। वीज खात्या आड कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी कोमुंदाद एटर्नी चागास कारवालोन दिल्या। वायर घालूंक सोदता अंडरग्रावंड वायर केबलिंग ही सुवात हांगा दिश्टी पडटा ती आमची कोमुनिदाद फातर्नार धाडलो ना। आयज सकाळीं आमकां गोमोन आयलें की आमची प्रॉपर्टीन JCB घालून खोणल्या म्हणून, आमी इमिजिएटली आयले आमचो प्रेजिडेंट, ट्रेजरर आनी हांव एटर्नी।
हांगा येतच पळय तर जाल्यार सामकें लांब ते लांब सामकें हॉस्पिटलाक पासून तांकां दिलें ऑलमोस्ट 1/2 किलोमिटर आनी खड्डो मारला आनी ह्या रस्त्याक सामकें मोर दॅन किलोमिटर मारून पायप घालें म्हाका 1-2 दीस जाले मिस्टर. आतां आमी काम हांगचें बंद केलां तांचे लागीं एक परमीट ना रोड कटिंगाची परमीट कोहलीच परमीट ना हांगसर दाखोवपाक आमकां. तो म्हणटा वॉयस आमी तोंडान सांगता तें आयकता आमी जखमार म्हणटा आमी आयकना. तांकां सांगलें आतां तुमच्या कोण सिनियर ऑफिसराक हांगा धाडात ते म्हणटात ते सिनियर ऑफिसरूय ना ते म्हणटात हांगसर आमी बंद कोत्ता मागीर पूण तांची JCB मोडल्या ही ती आतां ना सद्याक ना हांगसर. सो आतां आमी बी पुलिसीकूय सांगूंक सोदता आनी एडवोकेट हाडून ते सगळें कंप्लेन बरे भशेन बरोवन घालूंक सोदता कित्याक हें आमचें खोळ्ळां पळय तें आनी आमी हाचेर कॉम्पेन्सेशन डिमांड करतले कित्याक आख्या शेताची आमच्या वाट लायली हांगसर तांणी. हे सगळीं कामां आहात हांगसर आनी आतां खंय फुडें चलता पळय त्या प्रमाणे मागीर तुमकां आमी कोयत करून सांगता. गोंय दमण आर्च डायोसिसाचे ऑक्झिलरी बिशप म्हण फादर सिमांव प्युरिफिकासांव फर्नांडीस हांची नेमणूक जाल्या. पॉप फ्रांसीस हांणी तशी घोशणा केल्या. जांबावले गुलाल उत्सवान शेणिल्ले भांगराचे ब्रेसलेट सापडले. राहुल गडेकार आनी विराज मडकयकार हांकां ते ब्रेसलेट सापडिल्ले. तांणी ते मूळ धनी सुजीत लवंदेक परत दिले. राहुल गडेकार आनी विराज मडकयकार हाणें ब्रेसलेट सापडिल्ल्याचे सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जाहीर केल्ले. तशेंच ते कोणाचे आसत ताणें घेवन वचचे अशें आवाहनूय केल्ले. ह्या मॅसेजी उपरांत तांकां साबार कॉल्स आयले पूण ब्रेसलेटाची वळख पटोवंक नाशिल्ल्यान ताणें ते दिले ना. उपरांत सुजीत लवंदेच्या सोयऱ्यान कॉल करून ब्रेसलेटाची वळख पटयली. भांगरां जांबावले गुलाल आशिल्लो. जांबावले गुलाराक हांव विराज आनी आमी खूब वांगडे आशिल्ले. सो गुलार खेळटा खेळटा आमी पालखेचेर गुलार घालताले तेन्ना आमी गुलार घालूंक येता आसतना आमकां ती विराजान पयली. विराजान नजर ते सकयल गेली तेन्ना ताका ब्रेसलेट म्हणून आमी ती काडली. काडून आमी ती पयली जाल्यार पयले थोडी गोल्ड ब्रेसलेट. सो आमी मागीर डिसायड केलें की एक WhatsApp ग्रूप तयार करचो आनी ती ब्रेसलेट ग्रुपाचेर घालून फेसबूक इंस्टाग्राम घालून ते आमी खंय तरी व्हायरल करून पावोवचे आनी जो ओनर आहा खरो ते कडेन पावचेशे. फोन बीन येताले कोणाले 2-3 दीस जाले म्हाका भरपूर फोन येता. फेक कॉल्स खूब आहा. ही आपली ब्रेसलेट म्हाका फोटोय धाडता आनी बाबा तुजी खरी जाल्यार खरो फोटो धाडा आयडेंटिटी करून हांव तुमकां हें करतलो तुमचे कडेन पावयतलो. कशी कितली संपर्क मागीर काल सुमार तेंचे कोण सोयऱ्यांनी फोन केलो म्हाका आनी अशें आमी सांगलें. सो हांवें तांकां सांगलें म्हजो नंबर तांकां दियात म्हणून आमी मागीर संपर्क करून आमी दोगी जाण उलयतात. सो ताणें सुमार फोन केलो आनी आमी दोगांयनी उलयले. सो कशें कितें आहा आमी फॉलो ब्रेसलेट जी तुवें हाचेर घातल्या म्हणल्यार हें करून परत घातल्या ती काय म्हणून हांवें म्हणलें ती न्ही म्हणल्यार म्हाजे कडेन आदी दुसरी फक्त लोकांक हें करपा लागून म्हणल्यार आमी हें केलां. मागीर तेणी हें सांगलें म्हाका की तेजे ब्रेसलेटीचे प्लेट आसा आनी ताजेर S म्हणून नांवाचें हें आसा लेटर. हांवें म्हणलें ओके तशें जाल्यार म्हणल्यार तुमी आमकां तुमचें हँड ओवर करपाक शकता म्हणलें. आज तुमी आतां हँड ओवर केली? आज आमी हँड ओवर केली. काय ना हांव आभार मानता काम बाबाजी आनी राहुल गडेकार हाजे ते आमी आतां दर वर्सा साजरे करता त्या हिशोबान आमी हांगा गेल्ले. धांवपळीन मातशी ती पटकन हातांच्यान सकयल पडून एक एक्सिडंट म्हणपाचो तशें जालें आनी राहुल बाबाच्या आशिर्वादान ती परती मेळप हें भाग्याचें. त्या हिशोबान म्हाका मेळ्ळी. हांव भरपूर आभार मानता राहुल बाबाचे. बालभवन फाटल्या 38 वर्सां सावन दर वर्सा गिमाच्या सुटयेन समर कॅम्प्स आयोजीत करता. ह्या समर कॅम्पाक भुरग्यांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. अंदूय 5000 परस चड भुरग्यांनी समर कॅम्पांत वांटो घेतला. पळयात बालभवनाच्या समर कॅम्पाचो हो स्पेशल रिपोर्ट. हे पळयात कोण चित्र काडपाक गुल्ल आसा जाल्यार कोण पेटी वाजोवपाक आनी हे पळयात कंप्युटर शिकपाक चॅस कॅरम खेळपाक भुरगीं कशी बिजी आसात ती. गिमाच्या सुटयेन भुरग्यांक कलेची आवड तयार करप तशेंच तांच्या आवडीक उर्बा दिवपाचें काम बालभवनाच्या समर कॅम्पांतल्यान जाता. हो समर कॅम्प आतां विद्यार्थ्यांच्या सुटयेंतलो म्हत्वाचो भाग जाला. बालभवन हो समर कॅम्प भुरग्यांच्या आवडीचो कसो थारला ताची माहिती बालभवनाचे संचालक शशिकांत पुनाजी हांणी दिली.
दर वर्सा म्हणजे एप्रील मे जी गिमाळी सुटी जाली काय दर वर्सा पुराय गोंयभर म्हणजे आमची जी पणजी जें बालभवन केंद्र आसा तें धरून पुराय गोंयभर आमची 48 बालभवन केंद्रां आसा. 48 आनी पणजेचे धरून 49. त्या 49 बालभवन केंद्रांनी आमी समर कॅम्प म्हणजे जो गिमाळी सुटी आसा त्या गिमाळी सुटयेचो भुरग्यांनी आनंद घेवचो म्हणून क्रिएटीव परफॉर्मन्स म्हणजे तातूंत सादरीकरण कला म्हणजे हार्मोनियम आसतलें, तबला आसतलें, सिंगींग आसतलें, डान्स आसतलें, अशी सगळी जी कला आसा त्यो शिकोवपाचो एक ह्या वर्कशॉपा मदीं ह्या समर कॅम्पान आमचे काम करतात, मार्गदर्शक काम करतात. तशेंच आमचे कडेन क्रिएटीव आर्ट आसा. आमचे कडेन क्रिएटीव आर्टा भितर ड्रॉइंग, क्राफ्ट, क्ले मॉडलिंग जे मातीकाम आसा तें, क्ले मॉडलिंग, पेपर मेशी, त्या शिवाय आमी स्पेशल वर्कशॉप म्हणजे बांबू क्राफ्ट, मागीर कोकोनट लीफ म्हणजे जे चुट्ट्यां पासून वेगवेगळे क्राफ्ट करतात तें, मागीर भुरग्यांक व्हेजिटेबल कार्विंग आसा, व्हेजिटेबल कार्विंगा सारखे वर्कशॉप, मागीर पेपर मेशी आसा त्या लगाद्या पासून तशें वर्कशॉप, मागीर वॉटर कलर्सा बद्दल स्पेशल म्हणजे आमचे कडेन ड्रॉइंग आसाच पूण वॉटर कलर्स आनी मागीर मेहंदी अशें बरेंच आनी मागीर टाय एंड डाय अशे वेगवेगळे वर्कशॉप्स आमी ह्या समर कॅम्पाक आयोजीत केल्यात. आनी ह्या समर कॅम्पाक आतां पर्यंत पणजेन आतां पर्यंत आयज पर्यंत सुमार 300 वयर भुरगीं आमचे कडेन एनरोल जाल्लीं आसा. आनी 300 परस त्या भायर आमचे कडेन जी केंद्रां आसात वेगवेगळ्या गांवांनी जी केंद्रां आसात ती मागीर सत्तरी आसतली, काणकोण आसतली, पेडणे आसतली, सगळी कडेन सांगे, केपें सगळी कडेन ह्या केंद्रांनी जे एनरोलमेंट जाला म्हणजे आयज 5 तारीख आनी ह्या एनरोलमेंटाक सरासरी सगळी कडेन 100 ते 150 भुरगीं एनरोल जाल्यात. म्हणजे सादारण आमचे कडेन 5 ते 6 हजार भुरगीं आतां पर्यंत ह्या 5 दिसांक एनरोल जाल्लीं आसात आनी मुखावयल्या 2 ते 5 दिसांक हो आंकडो 7-8 हजाराचेर वयतलो. बालमनाक योग्य आकार दिवपाक गरज आसता ती योग्य मार्गदर्शनाची. बालभवन केंद्र ही भूमिका फाटल्या सेगीत 38 वर्सां सावन तितक्याच उमेदीन वठयता. आयज ल्हान आशिल्ल्या कलामोगी भुरग्यांतल्यान फुडारात व्हड कलाकार साकारता. गोंय तशी कलाकारांची खाण अशें म्हणटात. ह्या कलेच्या खाणीत बालभवनाचोय कलाकारांक घडोवपाक तितलोच म्हत्वाचो वांटो आसा हे विशेष. नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.